सांगातपण आनी मेतेरपणान एकवटीत फिरगज कुटाम बांदया हो जावन आसा ध्येय तुमी विंचून काडलो ह्या फेस्ताचो आनी हाजे वयरच इगर्ज माता जायत्या गेल्या त्या 2 म्हयन्यांतावन जायती शिकवण दिवन आसा. सिनोडालिटी पापसाहेबान थोड्याच म्हयन्या आदी इगर्ज मातेक एक शिकवण दिल्या. सांगात चलया एकामेका आयकोव्या आनी ताजे तावनसो विंचलोलो हो एक उद्देश आयच्या दिसा ह्या फेस्ता दिसा आमी नियाळूंचो. कित्याक पापसाहेब अशें म्हणटा, कित्याक लायकांक सांगाता आमी आयका जाय, आमी सांगाता समका जाय. इगर्ज माता अदळ म्हणसर लायकांक सांगाता घेवन समको नांगी वा इगर्ज माता अदळ म्हणसर ह्या 2000 वर्सांत हांव सूख केल्या गी त्या देखून पापसाहेब बाता सांगता ना आमी लायकांक आमी आयका जाय, सांगाता चलया हात धरून चलया एकामेकाक आयकोव्या. नाही, जायते पावटी आमच्या मध्ये एक चिंताप आसा, इगर्ज मातेंत एक चिंताप आसा. याजाकांनी इगर्ज फिरगज चलोवंक जाय. आमी लायकांनी आयतारा एक दीस गेल्यार पुरो. भुरगीं ल्हान आसतना तांकां दुतोरी कापोवन हाडिचे त्या देखून इगर्जेक आमी येता साबार पावटी आवय बापय. पूण पापसाहेब आज हे इगर्ज मातेची सूख जाले म्हणून न्ही, इगर्ज मातेन नवो जीव हाडूंक इगर्ज माता जिवाळ करच्या दिशेन सांगता. कित्याक जायते पावटी हर एक फिरगजेंत हे एक कांतार आयकता. याजाकाक वा फिरगज विगाराक बोट जोखून तुजी खुशी जावं तुजी खुशी विगारा तुज्या हातांत आमी धूळ माती. न्ही, ही जावन आसा सूख समजोवणी. इगर्ज माता सांगतना सांगाता समका जाय, लायकांनी याजाकांनी सांगाता समका जाय, एकपोट आसा जाय, मेतेरपण आसा जाय आनी थवळ जेजू क्रिस्तान दिल्लें तें मिसांव आमकां आमच्या जिवितांत आमकां करूंक शकता आनी इगर्ज माता उर्जीत जाता, जिवाळ जाता. त्या कारणा खातीर आमी सांगाता येयसय आनी हो जावन आसा पापसाहेबाची एक उलो आम्हा सर्वांक. पूण आयच्या शर्मावार हांव केवल पवित्र पुस्तकांत असली शिकवण घेवन कशें आमी सांगतपणान आनी एकवटपणान आमी जियेसय ह्या विशयांत हांव थोडी समजोवणी वा शिकवण ह्या शर्मा वेळार तुमकां दितलो. 3 कारणां खातीर आमी सर्वांनी एक जावंक आसा. केवल 3 कारणां खातीर. पयलें कारण आमी पळयता उत्पत्तीचो ग्रंथ अध्याय 2. देवान आदामाक रचलें आनी आदामाक रचले उपरांत देव पळयता सर संवसार संतोशान आसलो, आदाम एकलो मात संतोशान नासलो. कितें उणेपण देव पळयता आदामांत ताका ताजीच म्हणली कोणी नातली उलोवंक. त्या देखून देव सांगता आदामाक एक सांगाती जाय आनी त्या देखून तो येवेक रचता. आनी येवेक आदामा लागीं हाडटना हो उद्देश आसलो आदाम आनी येव एक जायसय, सांगातपणान जियेसय. हो जावन आसा उद्देश एकवटी जावचो, सांगातपणाचो आनी एकवटी जावचो भोव उद्देश देवा बापानूच रचलो वेळा काळाच्या आदींच. हो जावन आसा पयलो उद्देश. त्या देखून जेजू दुसरो उद्देश आमी पळयता. जेजू सांजू वंसो वांजेलांत अध्याय 17 हांगासर भोव व्हड एक मागणें करता. सर्व लोक एक जावं. अध्याय 17 वळ 20-23 अशें आमी पळय. जेजू मागता बापा जशें हांव आनी तूं एक जावन आसा ही एक जावं दी. हांव केवल हांच्या खातीर मागना पूण हांच्या उपरांत कोण म्हाका पाती येता, आमकां पाती येता, हांव तांच्या खातीर मागता. जशें हांव आनी तूं एक जावन आसा जशें हांणी सर्व एक जावं दी. त्या देखून हे जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मागणें. आमी सर्व लायक आनी याजाक सगळी इगर्ज मातेंत तें सांगातपण येवन आमी मेतेरपणान इगर्ज माता चलोवंक जाय. आनी एक मागणें आसा. 3रें कारण जावन आसा आपोस्तल मागतात
पयलो कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वळू 10 हांगासर आमी अशें पळयता सांव पावलो मागता तुमच्या मध्ये कसलोच भेदभाव आसूंक नजो तुमी सर्व एक कोडी जाय जशें आमी बापात एक कोडी जाल्यार आमी सर्व एकच जाय वाद विवाद धाकटो व्हडलो आसूंक नजो एका मनाची एका काळजाची आमी जावंक सांव पावलो मागणें करता कोरिंथकारां लागीं त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी पयल्या सुवातेर इगर्ज माता आमी सर्व एक कोडी जावचें देवाची खुशी आनी हेंच जावन आसा जेजूचें मागणें हेंच जावन आसा आपोस्तलांचें मागणें त्या देखून आमी एक कोडी जाय भायर प्रॉब्लम आसा म्हणून न्ही आमच्या वयर मतांतर कायदो आयला म्हणून न्ही आमच्या इगर्जीच्या वयर धर्मसभे वयर जायते दुस्मान उदेल्यात म्हणून आमी एक जावचो न्ही तें दुसरेंच कारण पूण आमी एक जाय देवाची खुशी निमती आमी एक जाय त्या देखून सांगातपण आनी मेतेरपण देव आशेता आनी हे सांगातपण आनी मेतेरपण आमच्या जिवितांत आमी हाडूंक जाय पवित्र पुस्तकांत 7 आदर्श आनी 7 रितीर आमी कशे एक जावयेत सांगातपणान आमी आशेत म्हणून आमकां शिकयता पयलें जावन आसा एक कूड एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वळ 22 आनी 23 सांव पाऊल सांगता आमी सर्व एक कूड आनी त्या एका कुडीचे आमी सांदे आमच्या मध्ये भेदभाव कमी करूंक नजो ग्रेस्त म्हण दुपलो म्हण करूंक नजो आमी सर्व एकच कूड आनी ही एकच कूड सांगतना हर एका अंगाक एक एक काम आसा एक एक विश्वाक एक एक काम आसा पूण आमी एकच कूड त्या देखून तो विगार ती माद्री ही सिस्टरां ते लायक ते गुरकार ती फिरगज मंडळी म्हणून बोट दाखोवचें न्ही बोट दाखोवचें न्ही आमी सर्व एकच कूड आमी एकच कूड जर तर आमच्या कुडीचो एक विश्व काम करना जाल्यार उरले विश्व कितें जातात जर तर आमचे पँक्रियास समाकरण काम करना तर आमकां शुगर प्रॉब्लम येता जर तर आमचे हार्ट प्रॉब्लम आसा तर स्ट्रोक जाता तकलेक प्रॉब्लम येता तकलेचे प्रॉब्लम न्ही प्रॉब्लम काळजात न्हू त्या देखून आमी सर्व ते तो ग्रूप वो तशें इशले तशें न्ही बोट दाखोवंक नसो आमी सर्व एकच जावं पुरो एका फिरगजेंत विगार आसा काजीतोर आसात कोयाराची मंडळी आसा वा सामिशन पावलाचे आसात गुरकार आसात फिरगज मंडळीचे सांदे आसात बोटां दाखोवचें न्ही सांगाता काम करचें त्या देवा खातीर दुसरें कारण जावन आसा आमी एक जावंक आनी हें जावन आसा आमी सर्वांनी स्विकार केला तो एकच स्पिरीट तो एकच पवित्र आत्मो सर्व लागीं आसतो तो एकच पवित्र आत्मो पवित्र स्थानांत आमकां मेळिल्लो तो पवित्र आत्मो एकच पवित्र आत्मो त्रिनादीचो तिसरो मनीस ह्याच त्रिनादीच्या तिसऱ्या मनशा निमती आमी एक जावन आसा त्या देखून आमच्या मध्ये वाद विवाद आसूंक नसो आमी एका मनाची जायचे जेन्ना आमी एका मनाची जाता कित्याक आमकां सर्वांक चलोवन व्हरचो जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां आमच्या मोती घुसबाड दिवचो जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां वाट दाखोवचो जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिवचो पवित्र आत्मो त्या देखून एकच पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार केला त्या देखून आमी एक जायचे फिरगज कोट आमी एक जायचे तिसरें आमकां सर्वांक असो एकच बरवसो सांत पेद्रोन बरयलें पयलें पत्र अध्याय 3 हांगासर आमी वाचता एक जीव बरवसो आमकां आसा आनी तो जीव बरवसो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी हो जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो बरवसो आमकां सोडवण दिवचो आमची पातकां मुगसूंचो आनी होस जावन आसा आमचो जीव भावार्थ आज आमी हांगासर एक ट्रेड युनियन म्हणून येवना आज जर तर आमी एक फिरगज कुटुंब जावन हांगासर आयल्यार हाका कारण एकच जेजू क्रिस्त थंय आमी सर्व एक जाल्या तो वाडो हो वाडो म्हणून आज आमी हांगासर येवना आज आमी फिरगजीचे फेस्त करतना त्या वाड्याची लितुर्जी ह्या वाड्याची लितुर्जी आमी पळोवंक ऑडियन्स म्हणून आमी येवना आमी आयल्या त्या जेजू क्रिस्ताक आमी पाती येता त्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी बरोवसता
तो जावन असता आमचो सोडवणदार म्हणून बरो आसता त्या देखून आमी एक जायचे कित्याक आमचो बरो असो एकच चवथें आदर्श चवथें कारण जावन आसा आमकां सर्वांक आसा एकलोच सोमी पयल्या कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8 वळ 6 सांत पावलो सांगता आमकां आसचो एकलो सोडवणदार दुसरो कोणी सोडवणदार ना दुसरो कोणी सोडवणदार आसा गी जायते फावटी आयच्या दिसांनी आमी पळयता जेजू क्रिस्त सांगता अनेकलोय सोडवणदार आतां मोदेर येयल्यात इगर्जेचे न्हय ते भायले पूण सांत पावलो सांगता आमकां आसचो एकलोच सोमी त्या कारणा खातीर आमी एकवटी जायचे आमी एक जायचे पंचवें कारण जावन आसा आमकां सर्वांक आसा ती एकच पातयणी आमकां सर्वांक आसा ती एकच पातयणी कसली ती पातयणी देवा बापाचेर पुताचेर पवित्र आत्म्याचेर आमकां साल्व जावन दिल्लो तोच जावन आसा देव ही जावन आसा आमची एक पातयणी ह्या पातयणी निमती आज आमी हांगासर जमता आमी एका मोनाची एका काळजाची जाय आनी तो वळ सांगातपणान मेतेरपणान देवाचे मिसाव आमी करूंक शकता सवें कारण जावन आसा आमी सर्वांनी स्विकार केला तो एकच पवित्र स्थान मातेवचो वांजेल अध्याय 20:8 वळ 19 अशें सांगता वसा संवसाराच्या चारांय कुशींनी शुभ वार्ता परगट करा आनी जो कोण पाती येता बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे स्थान दिया आमी स्वीकार केल्लो पवित्र स्थान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे एकच पवित्र स्थान आमी स्वीकार केला त्या देखून आमी एक जाय एकवटी जाय आनी सांगातपणान आमचे फिरगज कुटुंब आमी बांदून हाडी जाय कित्याक एकच पवित्र आत्मा आमी स्वीकार केला आनी सातवें आनी निमाणें कारण जावन आसा आमकां सर्वांक एकच बाप तो जावन आसा देव तर मोगाच्या भावांनी भयणी 7 कारणां आसात 7 आदर्श पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता कित्या खातीर आमी सांगाता येयचे आनी सांगाता येतना आमकां थोडे फावटी मेळचें दुरसोणें कसलें आमी सांगात जर तर येता पूण थोड्या कारणां निमती आमी पयस वेता कसली ती कारणां हर एका फिरगजींत आसची थोडी कारणां आसात हर एका फिरगजींत जेबेदेवाचे पूत आसतात हर एका फिरगजींत जेबेदेवाचे पूत आसतात जेबेदेवाच्या पुतांनी ती तांच्या आवयन येवन जेजू लागीं कितें मागलें एकल्या म्हज्या तुज्या उजव्याक आनी एकल्या तुज्या दाव्याक दवर अधिकार आमकां जाय तूं तुज्या बऱ्या दिसाक येताना तुज्या रावळारान बसताना म्हजो पूत उजव्याक आनी दाव्याक आपोस्तलांनी कितें विचारलें आमच्या मदलो पयलो कोण अधिकार अधिकार हर एका फिरगजींत आसतात थोडे सकडी न्हय थोडे जेबेदेवाचे पूत अधिकारा खातीर आत्रेकचे अधिकारा खातीर मुखार येवचे अधिकारा खातीर दुसऱ्यांचे नांवां पाड करची अधिकारा खातीर फिरगज विंगडण करचें तुमची केवल 7 वर्सां ह्या फिरगजेक समतात चड व्हडली लांब हिस्ट्री ना थोडे कडेन बसतो लांब 100 वर्सांची पुरा इतिहास आसता फिरगजेंक पूण असली जायतीं गणितां जावन इगर्ज मातेक आनी फिरगज कुटुंब मोड घालतात मात्र न्हय फिरगज कुटुंबाचें तें तो जिवीत मोड उडयतात त्या देखून असली आशा आसूंक नजो बगार फिरगज कुटुंब बांदचें आसलें इगर्ज माता उर्जीत करचें आसलें गरजेचें जाय जेबेदेवाचें पूत न्हय दुसरें कारण हर एका फिरगजेंत आसतात थोडे जुदास दुसऱ्यांक विकृत करतात म्हणून न्हय आशा पयशांची आशा आनी सगळो अधिकार पयशांनी चड आमच्या हातार काल आसा जाय पयशां खातीर चड प्रॉब्लम आहा हर एक थोडे फिरगजेन सकडान न्हय पयशां खातीर सकडी सोर विगारी सोर काजीतोरी सोर इगर्ज मातेचे सांदे तेय सोर गुरकारी सोर पुरा सोर हांव मात्र बरो कित्याक म्हाका अधिकार ना पयशां खातीर सगळी फिरगजेंत नाका जाल्यार सांगून दिवचें
नाका जाल्लीं पत्रां बरोवचीं, नाका जाल्यार वॉट्सॅपार बरोवचें, फिरगज कुटाम मोडूंक प्रयत्न करचे. कित्या खातीर? पयशां खातीर. आशा, मनशाची आशा, मुगदानांतली आशा. आनी फिरगज कुटाम एक जायना, फिरगज बांदूंक आमकां साध्य जायना. असलो जर तर मनोभाव आमच्या मदें आसा तर. तिसऱ्या रितीर कशें ही फिरगज कुटाम एकवडीत आनी सांगातपण मेतेरपण जावच्या बदलाक विंगडण जावचें कारण. आनी तिसरें कारण जावन आसा हांवें सांगले वरी चला जाय. हांव इगर्ज मातेचो फिरगजीचो व्हडलो कुंदो. माय वे इज अ हायवे. विगार हांवें सांगलें आयकना. विगारान हांवें दिल्ली सल्हा विगार वा फिरगज मंडळी स्विकार करिना. त्या देखून हांव नांवां पाड करता. प्रारंभ जावचे विगारांत हांव, उपरांत काजीतोराक आनी उपरांत गुरकारांक, फिरगज मंडळीच्या उरल्या सांद्यांक. फिरगज कशें मोड घालची ह्या रितीर आमी फिरगज मोड घालता. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, निमाणे 4 आदर्श आमच्या मुखार आसात. कशें आमी एकवटीत जायचे, कशें एक फिरगज कुटाम आमी एकवटीत जायचे, कशें ही फिरगज कुटाम आमी बांदून हाडी जाय. 4 दृश्टांत पवित्र पुस्तक आमकां दिता. पयलें दृश्टांत जुआंवचो वांजेल अध्याय 17 वळ 20. जेजू क्रिस्त सांगता, जशें बापा हांव आनी तूं एक जावन आसा ही म्हजी परजाय एक जावं दी. आमकां एकवटी जावच्याक आदर्श जावन आसा देव बाप आनी देव पूत. ह्याच्या निमती आमी एक जायचे, हें जावन आसा आदर्श. दुसरें आदर्श हाज्या पयलीं हांवें सांगलें रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वळ 4 ते 5. आमी सर्व एका कुडीचे सांदे. त्या देखून होय जावन सान एक दृश्टांत. तिसरो दृश्टांत एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वळ 30 आमी पळयता. जशें एक पती आनी पतीण एक जावन आसात त्या रितीर इगर्ज माता देवातय जेजूतय एक जायचे. एक पतीण इगर्ज माता आनी पती जावन आसा देव एक जायचे. डायवर्स पुरो हाडूंक ना, विंगडण हाडूंक ना, आमी एक जायचे. आनी निमाणें कोलोसेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वळ 2 हांगासर एक भोव सुबीत एक पिंतोर आमी पळयता. एक वस्तूर वा स्वेटराचें कशें जायते वस्तूर वा सूत सांगात कडसून एक सुबीत स्वेटर जाता. त्या रितीर आमी एकामेकांत एक जायचे. तो वळ मात्र फिरगज कुटाम बांदूंक आमकां साध्य जाता. मोगाच्या भावांनी भयणी, आयचे आज हे फिरगजीचें फेस्त आमी आचरण करता. ध्येय आमी घेतला सांगातपणान आनी मेतेरपणान एकवटीत फिरगज आमी बांदया. कशें आमी एकवटीत फिरगज बांदची? तुमच्या कुशीन कोयरा कुशीन एक दिश्ट घाला पळय. सकडा कोयरा कुशीन एक दिश्ट घाला पळय. हांव सगळ्यांकी वळखता कोयराच्या मेंबर्सांक. नाही तांच्या विशयांत न्ही. आतां तुमी तुमकां पळया. थंय नंबर चडा जाय, तुमी थंय वचून बसा जाय. जर तर तुमचें फिरगजीचें कोयर बरयें जाय थंय बसलें आनी थंय बसा जाय. इल्लें प्रयत्न करी जाय, इल्लें प्रॅक्टीस करी जाय. इगर्ज बांदून हाडयेत. आमचें फिरगजीचें कोयर बरें जाय जाय तर आमी सगळां एक जाय जाय. थंय हांगासर बसून नानोंद तीरा नीनोंद तीरा म्हण सांगल्यार जायना. सांगात बसून थंय रावा जाय. थवळ एक बरें कोयर आमकां करयेत, आनीक बरें कन्न कोयर करयेत. हांगा थोडीं भुरगीं आसात, आल्तार भुरगीं, खुशी जाता. सुमार जाणां आसात. तुमच्या भुरग्यांक मेतेर करा. बरी फिरगज कुटाम बांदया. भावार्थांत आमच्या भुरग्यांक आमी वयर हाडया. हांगाचे YCS YSM ते बरें स्ट्रॉंग आसा, बरें आसा. बरें तरणाटे पुरा चडावत बरें पात्र घेतात. तुमच्या घरांतल्या तरणाट्यांक धाडा. एक फिरगज कुटाम आमी बांदया, बरें कन्न बांदया. एका मनान एका मोगान आमी बांदया. आनी खंयचेंय काम आसा तर एक मेतेर जावया. इगर्जेच्या भायर जायते येल्लो आनी व्हायट कलरार पुरा रंगरंगाळ वस्त्रां सोंपतात. खुशी जाता पळयतना. फेस्त आसा म्हणून कळीत जाता. पूण कितल्या जाणांनी हाजे वयर वावर दिला? 10 जाणांनी, 15-20 जाणांनी? वा आमच्या
सरू मी सांगाता कुडसून हो वावर केला म्हाका ही आमचा थोडी ल्हान ल्हान दृश्टांतां कशें आमी एकवटीत परत जायचें तुमकां सर्वांक आयच्या दिसा बरें फॅक्स मागता बाळोक मोरे तुमकां आशिर्वादांनी भरूं दी हें फिरगस आनीक बळवंत जावं दी त्या देवात एक जावं दी भावार्थ वाडोवन दी आनी एकाच एकवटीत जावन संघटीत जावन त्या सांगातपणान फिरगस कुटुंबांत या आमचो भावार्थ जिवाळ करया आनी ते देवा साव आमी वाडोवया.